नमस्कार, हांव विजयकुमार परशुराम नाटेकार, शेतकरी दिवचले. आमचे एग्रीकल्चर ऑफिस आसा दिवचले तेंचे आमचे साहेबान जेडेवन आनी आत्माची टीम जी आसा तेंच्यांनी आमकां म्हणजे पोरूं 2 वर्सां जालीं रोजां लावपाक, बाकी भाज्यो लावपाक, मिरसांगो लावपाक अशें ते आमकां एक्टिवेट करीत आसा. म्हणून ह्या टायमार आमकां रोजांचें हें केलां, आमी नेट धरला रोजां लावपाक. सबंद गोंयांत रोजां भरपूर लावपाची अशें म्हणून केलां. म्हणून हांवें कितें केलें, खुबशे शेतकाऱ्यांक एकठांय केले आनी सगळी कडेन रोजां लावपाची स्टार्ट केलां. हांवें स्वता लायल्या आनी बाकीचे आमचे दिवचलचे खुबशे शेतकाऱ्यांनी रोजां लावपाची केलां. आनी एक दुसरी गोश्ट आमी कितें केली की थोडेशे कोण बंगल्यांनी झाडां लावपाची सोदता, पूण तांकां कितें जाता, तांकां रोपां मेळना. म्हणून आमी कितें केलें, हीं रोजां घेवन तांकां 10,000 रोपां दिवन तेंच्यांनी खुबशीं लायल्या. आनी ती कितें करता लोक, म्हाका हांवें पळयलें की सबंद गोवा बागायतदारांच्यान कोकोपीट हाडटा, वर्मी कंपोस्ट हाडटा आनी माती मिक्स करून पिशव्यांनी वाजांनी रेडी दवरता आनी रोजां लायता. आनी ही जी रोजां आसा म्हणजे ही त्या रोजांक किडी बिडी लागना, सामकी बऱ्या तरेन केल्ली आसा. ही फार्मान कोडार फार्मान तयार केल्ली आसा आनी आमकां सप्लाय केल्ली आसा. कमीत कमी एका रोजनीक 1/2 किलो तरी रोजां लागता. आनी तुमी जर आनीक जर बरें केली जाल्यार 1.5 किलो पर्यंत एका रोजांक रोजां जावंक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की बेंगलोरची बशीचेर 4 दिसां पयलीं काडलेलीं रोजां आतां वापरपाची गरज ना. आयज जाल्यार तुमी सकाळीं वचून फार्मान कोणाच्या जर घेयत जाल्यार सकाळीं फ्रेश रोज तुमकां काडून मेळटलें. आनी एक गोश्ट अशी जाता की दिवचले पोरूं आमी पळयलां, आमकां थंय साहेबान दिल्या उपरांत लोकांनी पयलींच बुकींग केली, प्री बुकींग. म्हाका 1 किलो रोजां जाय, 2 किलो रोजां जाय म्हणून. आनी हेजो खरो परिणाम बरो जाता. म्हणून हांव आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तेंच्यांनी जे स्वयंपूर्ण गोवा आनी स्वयंपूर्ण भारत करपाचें केलां तेच्या खातीर हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आनी आमची एग्रीकल्चर टीम आनी आत्माची टीम जी आसा, सगळे जेडेओ आनी भुरगीं भितर एंट्री केल्ली आहा, ती कोणीय कितें करता, प्रत्येक कामाक सपोर्ट करीत आसा. म्हणजे बाबा हें करुया तें करुया म्हणून. म्हणजे थोडे म्हणटा की ही खुर्चेर बसता म्हणून, जाल्यार हांवें पळयलें की आतां तशें ना. प्रत्येक हेचे एक्टिवेट आहा आनी 100% आसा. फक्त आमी मातशें तांकां विचारपाची गरज आसा. म्हणून हांवें आतां खुबशे हें चालू केलां. आनी आमी दुसरें एक आमकां प्रमोदजी सावंतान सांगलां की विषमुक्त शेती अशी, म्हणून ही आमी आतां चालू केलां. हांव म्हाज्या 20 वर्सां जालीं म्हाज्या फार्मान एकूय कितें किटनाशक आनी कितें कॅमिकलचे फर्टिलायझर वापरिना, जाल्यार सगळें ऑर्गेनीक. पूण आतां ते रोजांचे 2 कलर येतात न्हू? हय, एक ऑरेंज येता आनी एक पिवळो कलर येता. दोनूय कलर तुमी लावपाचे, जाय त्या लोकांक घेवंक शकता. म्हणजे जाय हें. आनी आमी हें सगळें फार्मराकूच केलांच, पूण हांवें दिवचलें स्पेशली कितें केलां, लोकांक आपयल्या. आनी जे कोण बंगल्यान आसा तांकां आपयल्या आनी तांकां 10,000 रोजां लावंक दिल्या. आनी पोरूं आमी मिरसांगो दिल्ल्यो 5-5 एका मनशाक. दोन म्हणजे 2 वर्सां तेंच्यांनी मिरसांगो त्यो रोप्यांच्यो खाल्ल्यो कंटिन्यू 2 वर्सां एकाच रोप्याच्यो 5च रोपे दिल्ले. आनी लोकांनी म्हाका फोटो घातले, हे पळय आपल्यो 5 मिरसांगो आपूण वाजान लायला. आनी हें मिरसांगाचें कितें जाता जाल्यार तुमी कितें करता, हांव लोकांक सांगता की बाजारांतल्यो 20 रुपयाच्यो मिरसांगो हाडटा आनी मागीर भितरल्यो 10 रुपयाच्यो वापरता. ह्यो तुमी जे लायिल्ल्यो मिरसांगो, हांव म्हणटा की लोकांक जे क्रोटोन बी कितें लायता न्हू, शोची फुलां झाडां, ती रस्त्याच्या भायर लाया, ती गोरवां खायना. आनी वाजांनी प्रत्येक घरान लाया 4-4 मिरसांगो, 5-5 भेणे, 5-5 वाली. तुमकां जाय तेन्ना मिरसांगो सकाळीं जर तुमकां म्हणजे फोव करपाक जाय, बटाट फोव, जाल्यार मिरसांगो सकाळीं संक काडल्यो. सांजचे जर कितें आसा जाल्यार सांजच्यो काडल्यो. अश्यो म्हणजे तुमकां ताजें. आनी वयल्यान हांव आनी एक विनंती करता, म्हाज्या घरा कडेन हांवें बसयला बायोगॅस 4 वर्सां जालीं. म्हाका सिलिंडर लागा 10, आतां म्हाका 3 सिलिंडर पुरो. बायोगॅस म्हणजे कितें, कांय टॅक्नीक ना, फक्त टाकी हाडून घरा कडेन फाटल्यान किचना कडेन दवरपाची आनी तशें गॅसाचें हें करपाची. पयलीं म्हाजी 4 दीस बायल बेजार जाल्ली, गॅस कित्याक हाडला काय म्हणून. आनी आतां म्हणटा मोठो कित्याक हाडूंक ना. म्हणून हांव सगळ्या शेतकाऱ्यांक आनी लोकांक विनंती करता, सगळ्यांनी बायोगॅस बसया आनी जो किचन वेस्ट आसा तो वापर करा. आतां हांवें व्हिडिओ एक घेतला, आतां सादारणशे 30 बायोगॅस जाल्या गोंयांत. धन्यवाद. म्हाका सांग, आतां आमचो चड असो लोक आसा पळय तो हांगा बेळगांवचे रोज जाता, कारण कितें आसा तेंचें? कित्याक लागून सवाय मेळटा म्हणून? ना, सवाय मेळना. तुमकां पयलीं लोकांक खबरूच नासलें की ही रोजां हांगा जाता आनी इतलें उत्पन्न मेळटा म्हणून. आनी बरीं रोपां मेळनासलीं, आमची गांवठी रोजां जाय. पूण आतां कितें जालां, लोकांक आमी कितें करता, आमचे जे एग्रीकल्चर टीम आसा ती रोजांची लागवड कशी करप, तेजेर मल्चिंग करप,
म्हणजे ताका स्टार येयना, थोडे ड्रीप इरिगेशन करता, म्हणजे हे हेंच्यांनी दाखयलें. आनी आमकां कितें आसा, प्रत्येक गोश्टीक रियाज कसो आसा कला गायकाक, तशी शिक्षणाची गरज आसा. म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केन्ना केन्ना कृशी पे चर्चा आनी मेळावे घेता. लोक म्हणटा हे मेळावे कित्याक, पूण म्हाज्या हितून कितें आनी कितें तरी शिकपाक मेळटा. फाटल्या फावटी आमी रविंद्र भवनांत मेळावो घेतलेलो, कृषी पे चर्चा. मागीर बांबूचें कल्टिवेशन, पणसाचें कल्टिवेशन लोकांक कळ्ळें. म्हणजे बाबा गमलेस पणस येता हें पण थोड्यांक खबर ना. आतां कितले जाणांक लोकांक बायोगॅस खबर आहा, खबर ना. पूण लोक हें करता न्ही. म्हाका सांग आतां ही बेळगांवच्या रोजांतल्यान गोंयचें फरक कितें? आतां बेळगांवचेर आनी फरक तसो कांय आसना. रोजांची रोजां आसतली, फक्त आमी केल्ली आमी रेटीन कमी करूंक शकता आनी दिवंक शकता. दुसरें, तुका बेळगांवची रोजां आसा ती कितें आयज बशीर येता, म्हणजे ती केन्ना काडल्या, सादारणशे 3 दीस तरी लागतले. ते 3 ते 4 दीस काडून पॅकिंग करून तांकां येवपाक. तेंचे खंय तरी शेतकार आसतले, फाल्यां दसरो जाल्यार आयज तुमकां मेळटली. आनी जर कोणाक जर लागीं आसा त्या शेतकाऱ्या कडेन जाल्यार तुमी सकाळीं हाडूंक शकता. आनी जर थोडीशी आसा जाल्यार मावो करूंक शकता सोमत्योच. आनी आमी फुलकारांक सुद्दां आमी थोडेशे अशें केलां की आतां आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की फुलकारां कडेन जॉयन जावपाचें म्हणून. आमचो झेडीओ बी तेंचे मिटींग घेतलो आनी फुलकारां कडेन जॉयन करतले. म्हणजे तुमच्या रोजांची रेट कशी आसता? सपोज जाली जाल्यार तुमी रोजां कशी किलान? आतां रोजांची रेट आसा न्ही ती सादारणशी आमी 100 रुपयान दवरतले. पयलीं 140 150 जाय. आनी एकदां तुमकां रोजां जर कमी येयली जाल्यार ते रोजां एकदम वाडोवन सांगी. आनी बावल्ली सुद्दां लास्ट रोजां लोक व्हरा. आतां कितें जातलें, जे कोण लोक कामाक बी आसा न्ही तांकां गडबडीन येवचें पडा रोजां बाजारांत. ती नाका, बुकींग करचें. आपल्या शेजारी कोण लायता तेणी तेजे कडेन बाबा म्हाका 1 किलो दवर, म्हाका 2 किलो दवर, बुकींग करूंक मेळटलें. आनी सगळ्यांक लोकांकूय शेतकाऱ्यांकूय कळटलें बाबा तागडी हें तें. आनी तेजेर सगळें हें जातलें, म्हणजे स्वयंपूर्ण जातलो शेतकरी. रोजां लायतलो तोच आनी विकतलो तोच. डायरेक्ट हें मदीं एजंट ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.